नमस्कार, हांव सर्वेश नाईक. सीड डायरीच्या पयल्या भागांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आजची कथा आसा जाता अशें केन्ना केन्ना. नाचता नाचता कोणाचे तरी बियरीचो ग्लास म्हाका आदळ्ळो आनी म्हज्या सुटाचेर एक व्हडलो डाग पडलो. ओह, आय एम सॉरी, रियली सॉरी. पळयना फुडेंच मोगांत पडचें अशें एक सुंदर सोबीत चली दोळ्यार आयिल्ली केंसाची बट काना फाटल्यान घालीत चूक मागपाक लागली. इट्स ओके. ताका पळोवन म्हज्या तोंडांतल्यान आपोआप उतर आयली. सॉरी हां, म्हाका लागून तुगेलो ड्रेस इबाडलो. आसूं दी, कांयच प्रॉब्लेम ना. पुसल्यार वतलो डाग. आनी काजराच्या पार्टीत असल्यो ल्हान ल्हान गजाली घडटातच. ना, पूण मातसो धुवन येयात न्ही. तो थिंगा वॉशरूम आहा. बरें. हांव वॉशरूमांत गेलो. म्हजें मन त्या चलयेचेरूच आडकून उरिल्लें. ते आनी कोणा बरोबरय नाचपाक बीन वचत म्हणून हांवें जाता तितले बेगीन ओलो डाग उदकांत धुवन काडलो आनी परत भायर आयलो. आतां म्हजी नजर ताका सोदूंक लागिल्ली. तेन्नाच कोणे तरी फाटल्याच्यान म्हज्या खांदार हात धरलो. धुयलो डाग? हय, हांव तुकाच सोदतालो. तर तूं कोणाचे वटेन आयला? हांव व्हंकले वटेन आयला. व्हंकल म्हज्या ऑफिसांत काम करता. आनी तूं? हांव फ्रांसिसाचो फ्रेंड. म्हजें नांव रुपेश. हय, म्हजें नांव सिल्विया. सिल्विया? वा, सुंदर नांव. हिंगा म्युजिकाचो आवाज चड आसा न्हय? आमी थिंगा कॉर्नर सिटार बसुया. आमी दोगांय एका कोनशाक आशिल्ल्या टेबलार वचून बसलीं. हय रुपेश, थंय कोनशार कितें करता रे? म्हज्या एका तोवना सिश्टान फकाणां करीत म्हणलें. आरे, तुजें लक्ष हांगा कित्याक? तांचें लक्ष दिवं नाका. फकाणां करपाची संवय आसता तांकां. हांवें सिल्वियाक समजोवपाचो प्रयत्न केलो. वय, समजता हांव, ताणें म्हणलें. तूं काजारी? म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें ताचो बॉयफ्रेंड बीन आसा काय ना म्हणून. पूण तशें सरळ विचारप बरें दिसना. म्हणटकच असो प्रश्न करचो पडलो. ना रे, माय फाटीक लागल्या काजार जा म्हणून, ताणें म्हणलें. मागीर कित्याक रावला तर? जा मुगो काजार. बॉयफ्रेंड बीन आस काय कितें? आसलोलो रे, आतां ना. ब्रेकअप? ताणें मान हालयत हय म्हणलें. धर्मान हिंदू आसलोलो रे तो. घरच्यांक सांगून जालें ना ताच्यान. फाटल्या वर्सा लग्न जालो. आतां एका भुरग्याचो बापूय जाला तो. ताणें म्हणलें. जाता अशें केन्ना केन्नाय. कितें? जस्ट जोकिंग. जेंकां घरच्यांक सांगपाक कापसतात नासता न्ही, तेणी मोगाच्या भानगडीक पडपाचेच न्ही. त्या मोगाच्या भानगडीक कित्याक पडटात तेंच कळना. अशें तुजे भितर आसा कापसतात? तूं तयार आसा मोगांत पडपाक? हांवें म्हणलें. बरोच फास्ट मरे तूं. बाय द वे, हांव किरिस्तांव आनी तूं हिंदू. ह्यो काणयो पोन्न्यो जाल्यो बाय. खुबश्या कथा, नाटकां, कादंबऱ्यांनी हो विशय वीट एजसर वापरून जाला. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. जात धर्म हांव मानिना. घरांत फक्त हांव आनी म्हजो बापूय रावतात. तांकां लेगीत म्हज्या धर्मा भायल्या लग्नाचो कितेंच प्रॉब्लेम आसतलो अशें म्हाका दिसना. हांवें ताका समजोवपाचो प्रयत्न केलो.
तुवें केन्नाय मोग करूना? ताणें उमळशिकेन विचारलें. केला, आशिल्लें एकटें. एक दीस सांजचो हांव म्हज्या इश्टा बरोबर बेतालबाटीच्या बिचार गेल्लो. थंय हें आशिल्लें एका चल्या बरोबर. चल्या बरोबर आसल्यार कितें जालें? घडये तेगे कोणी जस्ट अ फ्रेंड आसत. अशें जस्ट अ फ्रेंड? ओठाक ओठ लावन किस करतात जस्ट अ फ्रेंड? म्हजी उतरां आयकून ते गालातले गालात हांसले. आमच्यो गजाली रंगा लायल्यो. आमच्यो गजाली रंगार आयिल्ल्यो. तेन्नाच परत म्हज्या इश्टान आमचे मदीं हाडकळ हाडपाचो प्रयत्न केलो. रुपेश, पुरू रे सायबा, रिलॅक्स जालो तो. आतां यो परत डान्स करुया. कित्याक जळटा रे इतलो? हांवें हांसत ताका जाप दिलो आनी ओगी केलो. तूं कित्याक वचना तेंच्या बारा डान्स करूंक? सिल्वियान म्हणलें. तूं येता म्हजे बरोबर डान्स करपाक? ना ना ना, म्हाका घरा पावपाक जाय. 11:30 जाली. माय घरा एकलीच आसा. म्हज्या मायचो बर्थडे फाल्यां. सिल्वियान मोठे उमेदीन सांगलें. कशें येयलो तूं? फ्रेंडान ड्रॉप केलोलें. आतां एका पायलटाक सांगून दवरला. तेका आनी फोन करूं नाका. हांव ड्रॉप करता तुका. म्हाकाय ताच्या बरोबर आनी मातसो वेळ सारपाक जाय आशिल्लो. नाका रे. कित्याक? म्हजेर विश्वास ना? आरे बाबा आसा. धर्मापूर तें. धर्मापूरच कित्याक? काणकोण लेगीत आसल्यार चलता. आमी दोगांय दाराकडेन पावली. म्हजे इश्टाची नजर परत आमचेर पडली. आरे खंय वयता? खंय ना रे, तूं तुजें एन्जॉय कर. भायर कडकडीत थंडी पडिल्ली. ते स्लीवलेस ड्रेसांत आशिल्ल्यान ताका चड थंडी लागताली. हांवें मातशी हिरोगिरी करून फिल्मी स्टायलीन म्हजो सूट ताका दिलो. थँक्स. वाटेर आमच्यो गजाली चालूच आशिल्ल्यो. तूं स्लो चलय आं, म्हाका भिरांत दिसता. त्या वॉल्तार तर एक्सिडेंट खुबूच जातात. हांव आसतना भिवपाची गरज ना. तर तुवें कितें थारायलें? हांवें सरळ मुद्द्याक हात घातलो. रिगार्डींग? हांव तुका आवडलो. डू यू वॉन्ट टू मॅरी विथ मी? फाल्यां म्हज्या घरा यो आनी माय कडेन उलय. म्हजें मन खोशयेन भरलें. लागीं लागीं ताणें हयकारूच दिल्लो. कांय वेळान ताचे घराकडेन पावलें. हें म्हजें घर. तुका मेळोन खूब बरें दिसलें. यू आर रियली ग्रेट पर्सन. गुड नायट. फाल्यां येता तुमगेर. तुजी वाट पळयता. कांय खिणा भितर हांव म्हज्या घरा पावलो. रातभर म्हाका न्हीदूच पडली ना. दोळ्या सामकार फक्त तेंच येतालें. ताचे ते सोबीत दोळे, कोरीव ओठ, विलुदा सारके केस, ताचे ते हांसप, उलोवप. हांव फक्त सकाळ जावपाची वाट पळयतालो. ताका केन्ना परत एकदां मेळटा अशें जाल्लें. सकाळ जाली. न्हावन धुवन हांव एक केक आनी फुलाचो तुरो घेवन 9:45 ताच्या घराकडेन पावलो. म्हज्या काळजांत धडधडटालें. ताची माय कितें म्हणत काय असो विचार येतालो. आनी तिका हांव आवडलो ना जाल्यार? व्हड धाडस करून हांवें तांच्या दाराची बेल वाजयली. एका जाणटे बायलेन दार उक्तें केलें. बाबा, कोण तूं? कितें काम आसलोलें? आंटी, सिल्विया आसा? सिल्विया? तिणें अजापान विचारलें. हय, हें सिल्वियाचेंच घर न्ही? वय पुता, हें सिल्वियाचेंच घर. पूण एनिवेज, विश यू मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे आंटी. थँक्यू बाबा. पूण आंटी, हांव रुपेश आयला म्हणून सांगात ताका. बाबा, तूं ताका काल काजराक मेळलो वा कितें? वय आंटी, ताणें तुमकां सांगलें दिसता. ना, पूण म्हाका गमलें.
दर वर्सा अशेंच करता ते. म्हणल्यार आंटी, बाबा सिल्विया मरोन 7 वर्सां जाली. कितें? म्हज्या पांया सकयल्ली जमीन हाल्ली. खिणभर ती कितें उलयता तेंच म्हाका कळ्ळें ना. पूण आंटी, काल राती हांव ताका मेळ्ळा. हांवें ताका हांगा ड्रॉप केला. ह्याच घरात ते भितर सरला. आनी तुवें ताका तुगेलो सूट लेगीत दिला आसतलो. हय आंटी. पुता, आयज तेगे मरणाचो दीस. सकाळीं इगोर्जेत गेलेले ते दोन शिमिट्रीन तेगे फोटवाचेर तुगे सूट लांबतालो. फाटलीं 6 वर्सां अशेंच घडटा. कोणाल्याय काजराक तें कोणाकूय मेळटा. तेकोडे फ्रेंडशीप करता. तो तेका आपलो सूट दिता आनी हिंगा रातचो ड्रॉप करता. पूण आंटी, तें अशें करता तरी कित्याक? ते राती खरेंच ते एका काजराक गेलोले. रातचो तेका ड्रॉप करपाक एक तरणाटो येतालो. सिल्वियाच्या आंगार असोच तेगे सूट लेगीत आसलोलो. वाटेर तेंगे गाडयेक एक्सिडेंट जालो आनी दोगांय थिंगाच सोंपलीं. दुसरे दिसा मुगे बर्थडे आसलोलो. खूब प्लॅन केलोले म्हजे धुयेन. आतां एवरी इयर ते म्हाका विश करपाक कोणाकूय धाडटाच. काल काजराक देखून तेका फकत तुवेंच पळयलां आसतलें. जाय जाल्यार तुजे बरो आसलेल्या कोणाकूय विचार. तेन्नाच म्हजो फोन वाजलो. हॅलो. आरे, तुका जालें तरी कितें? काल एकटोच कोनशाक बसोन बेगीनूच गेलो सो. कोणें कितें म्हणलें तुका? कांय ना रे, जिवाक बरें दिसनाशिल्लें. हांवें फोन दवरलो आनी सुटार पडिल्ल्या भियरीच्या डागाक पळयतूच उरलो. तर ही आशिल्ली सीड डायरींतली पयली कथा. जाता अशें केन्ना केन्नाय. तुमकां आमची कथा आवडली जाल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी शेअर सुद्दां करात. धन्यवाद.